अलिखित कराराप्रमाण फोंडेचो नगराध्यक्ष आनंद नाईक हांचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान नगराध्यक्ष पदा खातीर फोंडे पालिकेत राजकीय नाटक रंगला। आनंद नायकाच्या निवडी वेळार भाजपान विरेंद्र ढवळीकराक फुडाराक नगराध्यक्ष करपाचे उतर दिल्ले, पूण रवी नायकाचे वेगळेच चल्ला। रवीक नगरसेवक रूपक देसायाक नगराध्यक्ष केल्लो जाय। दुसरे वटेन फोंडे पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडेवेल्यान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान भाजपाच्या सगळ्या नगरसेवकांची बसका आपयल्ली। भाजपा वटेन विरेंद्र ढवळीकर नगराध्यक्ष पदाचे सर्तीत सगळ्यात फुडें आसा। आता भाजपा पक्ष श्रेष्ठी नगराध्यक्ष पदा खातीर कोणाच्या नावाक पसंती दिता ते पळोवचें पडटलें। ह्या म्युनिसिपालिटीचे नवीन चेअरपर्सन कोण जातले याची चर्चा सद्याक फोंडे सुरू जाल्ली आसा। बुधवारा सकाळी प्रेसिडेंट दामू नायक यांनी एक मिटींग आपयल्ली आसा आनी हे मिटींगेक नवीन नावाची घोशणा जावपाची आसा। पूण 2024 जेन्ना आनंद नायक आनी विरेंद्र ढवळीकर हे दोन कावन्सिलर जेन्ना फाटीं सरून जाले चेअरमॅन पद मेळपा खातीर, तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे फुडले वटेन लॉट्स काडलेले आनी त्या वेळार ठरलेलें की जो पयलो येता ताका पयले चेअरपर्सन जावपाची संदी मेळटली आनी दुसरो येता ताका तेजे नंतर जावपाची संदी मेळटली। पूण सद्याक तरी आनंद नायक चेअरपर्सन जाल्ले आसा आनी तेजी मुदत आसा ती 19 जुलय 2025 सोंपलेली आहा। पूण 18 सप्टेंबराक जेन्ना स्थानीक आमदार कृषी मंत्री रवी नायक यांचो वाडदिवस आसा आनी त्या वाडदिवसा खातीर पर्यंत नगराध्यक्ष पद रावपाची शक्यता हो आनंद नायक व्यक्त करीत आसा अशी सुत्रांनी माहिती दिल्ली आसा। कारण त्या दिसा फोंडेच्या नवीन म्युनिसिपालिटीच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जावपाची शक्यता आसा। ताका लागून सद्याक तरी बुधवाराक BJPचे प्रेसिडेंट दामू नायक यांनी मिटींग आपयली, तरी हें फायनल डिसिजन मुख्यमंत्री आनी स्थानीक आमदार कृषी मंत्री रवी नायकूच घेतले अशी चर्चा फोंड्या सुरू जाल्ली आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।